आता बिफोर वी गो टू बॅलट वोटिंग आणि हो बोवाळ बॅलटांचो पणजेचेर सांग, पणजे स्ट्रॅटेजीक वोटिंग जाला, पणजे स्ट्रॅटेजीक वोटिंग जाला आणि सायलंट वोटर्स हॅव सदगुरू वोटेड. आसता सायलंट वोटर्स हॅव वोटेड. हय. सो पणजे आश्चर्यकारक धक्कादायक ही जी विशेशणां आहेत ती पणजे लावपा जातात. लावूं येता. पयलीं चित्र कशें आशिल्लें पणजे की एक तर्फी लढत जातली अशें एक सादारण चित्र सुरवातीक आशिल्लें, पूण मागीर ज्या तरेन उत्पलाक जो सपोर्ट वाडला ताचो न्ही तो इतलें सोंपें इलेक्शन जावचें ना हें हातूंतल्यान दिसता. दोन गोष्टी आसा हातून मरे जेंकां भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षाक बाबुशच्या बुथाचेर भोंवचें पडलां पणजेंतल्यान. ही परिस्थिती आयली. परिस्थिती आयली. नाही एक मान्य करता हांव की उत्पलान बाबुशाक बिझी दवरलो पणजे. ते एक तर्फी जातले अशें सुरवातीक 5 म्हयन्या पयलीं दिसतालें, तशें इलेक्शन जावना. पण दुसरी बाजू आसा हाका की जेंकां पणजे वोटींग ना अशे सज्जन समाज जो बेती आसा, जो परवरी आसा, जो कोण कोण आहा ते मरे थंय बसून सांगताले उत्पल येवं जाय, तुका वोटींग आसा एक विशय. दुसरो तुका वोटींग आसल्यार तूं प्रभावीत जावचो ना. बरें सदगुरू आश्चर्यकारक पण धक्कादायक न्ही म्हणटा. बरें गोंयांतली ही पयली इलेक्शनां पणजेचे जाका देश पातळीचेर तुम्ही ट्विटर काडून पळय हॅशटॅग कितलेशेच आसा उत्पलाचे हजारांनी हॅशटॅग. तो म्हणटा हॅशटॅग घालपी आहा पळय ते पणजेचे वोटर कितले काय म्हणून म्हणटा एक बरो प्रश्न आहा. एकूण पर्स्पेक्टिव्हचा जर विचार करत विशफुल थिंकिंग वेगळे आणि डिसिजन घेवपी लोक खंयच्या आदारार आणि थंय वचून बटन दामप वेगळे. तशें न्ही तो पणजेचे म्हणटा पळय साखळेच्या बाबतींत हांगासर पणजे बसून अरे हेका वोटींग करा तेका वोटींग करा तो येवपाक जाय. अरे कोण रे